देव बरो दीस दिवन तुमकां समजता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया म्हणटाना देवाक आमी अर्घा दिवचे. प्रेज द लॉर्ड. देखून आज ही 3 दिसांचे रेतीर पास्का काळाची म्हण प्राजित काळाची रेतीर आमी ही करता आसतना ह्या 3 दिसांचे रेतीर आनी ह्या फिरगजेक हांगाच्या विगाराक आनी सगळ्या गवळी परिशदेच्या सान्याक आनी सगळ्या कुटुंबादारांक जेजूच्या पांया तळा भेटून दिवया. पवित्र आत्म्याची मजत आमी हर एका कुटुंबाचेर मागया. आनी आज ह्या 3 दिसांनी कोण सगळे रेतीरेक हजर जातात तांकां सगळ्यांक ह्या रेतीरेन एटेंड जावचें बरी आमी प्रत्येक जावन तांचे खातीर मागया. प्रेज लॉर्ड. आमी हांगा ही रेतीर लायव्ह जाता यूट्यूबार तुमचे आमी लिंक धाडटा. तुमच्या घरांनी कोणी आसा जाल्यार तांणी घरांनी ती रेतीर पळयात. देखून कोणाक ते रेतीर चुकोवन वचो नजो. देखून हे हांगा सगळे 3 दिसांची रेतीर लायव्ह जाते आसा. यूट्यूबार आमच्या चॅनलार आसा होली स्पिरीट इंटरसेशन पवित्र आत्म्याचो विनवणे पंगड. होली स्पिरीट इंटरसेशन ह्या तुमी यूट्यूबार पळयल्यार थंय आमकां हें लायव्ह येता. तुमचे लिंक तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या घरांनी कोणी आसा जाल्यार ही रेतीर थंय तांणी पळयत. टीव्हीर पळयत या मोबायलार पळयत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कशे आसात तुमी? कांय आवाज आयकना. कशे आसात तुमी? कशे आसात? बायलांचे इल्लेशे आवाज आयकता. दादले बार रागार आसात की म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. दादले मा तुमी कशे आसात पुरा? प्रेज द लॉर्ड. तर सगळे आमी उबे रावयांगे. उबे रावयांगे. पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक अर्घां दिवन देवाची स्तुती घालून तुमकां लिरिक्स आमी हातूंत घालता. तुमी पळयात. बरें करून आमी 9 कांतारां घालता. देखून तुमकां लिरिक्स सगळे आमी घालता स्क्रिनार घालता. तुमी बरें करून पळोवन तें सिंग करयात. कित्याक तुमी बूक आमी खंयचेय ऑफर तुमकां दिना. खंयचेय करतले नात. आमी सगळे ते तुमकां स्क्रिनार आसतले कांतारां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून सगळे आमी एक घडी वर दोळे धांपया. दोनी हात आमचे उक्ते दवरया. तुमचे जिवीत पवित्र आत्म्याच्या हाती दिया. तुमच्या कुटुंब तुमच्या घरांनी सगळे पवित्र आत्म्याच्या अधीन तुमी करा. हांगा प्रत्येक जाण फिरगजेचो वडील जावन असो आमचो विगार बाब मानदी बाब पीठ तांकां समर्पण कर दिवया. हांगाची गवळी परिशद सगळे संघ संस्थे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या अधीन आमी करया. आनी सगळे क्रिस्ती परजा ह्या वेनूर फिरगचेक कोण लक्ती जावन आसा तांकां सगळ्यांक आनी कितें सबस्टेशन आसात हांगा वेनूराचे ते सगळे देवच्या हातान समर्पण कर दिवया. आनी पवित्र आत्म्याची मजत ह्या वेळार आमी मागया.
सगळी आमची कुटुंबा पवित्र आत्म्याच्या अधीन आम्ही करूया जे कितें आमी करचो वावर आमी करची कृषी सगळी पवित्र आत्म्याच्या अधीन आमी करूया देवाची सका देवाची काकूळ देवाची कृपा आमच्या सगळ्या घराण्याचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आमच्या सगळ्या कृषीचेर आमी करच्या वावराचेर देवण येवं दी हे फिरगस कुटुंबाचेर देवण येवं दी आनी सगळी फिरगस ह्या 3 दिसाच्या रेथिरे वरवीं सगळे आपले जिवीत देवाक मानवत असे देवाक समर्पण कर दिल्ले आनी देवाच्या खुशी प्रकार जियोवचे जावं दी म्हणून ह्या वेळार आमी विशेष तरेन मागया तुझ्या मंदिरा आत्म्याये मुझ्या जीवितान आत्म्याये आवाशेता आत्म्याये आवरा कोण आसा आत्म्याये तुझ्या मंदिरा आत्म्याये मुझ्या जीवितान आत्म्याये आवाशेता आत्म्याये आवरा कोण आसा दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक आमची जेजू दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक आमची जेजू दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक आमची जेजू दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक दार तुझ्या आत्म्याक आमची हालेलुया 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 जेजू हालेलुया 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 जेजू हालेलुया 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 दुनिया से वही करी हालेलुया 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 दरगाह तुका जिसु महिमा तुका जिसु वंदन तुका जिसु वैभव तुका जिसु आराधना तुका जिसु नामान तुका जिसु प्रणाम तुका जिसु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक घडी बर बसया प्रेज द लॉर्ड आयच्या रेती रेसो तुमकां वेळ कशें म्हण सांगता आमी प्रेज द लॉर्ड आतां प्रेज एंड वर्शीप जावन फादराप एक टॉक दितलो टॉक जाल्या उपरांत तुमकां ब्रेक दितले हांव जें कितें तुमकां उंडो कितें दितात ते दळा चड जावन 10:30 तावन 11:45 भितर तुमकां ब्रेक दिता हांव ताचे गेगी जाय गी सकाळीं खावून आयल्यात की ब्रेकफास्ट केल्या हॅलो प्रेज द लॉर्ड हांव तुमचे कडेन उलयता आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मागीर 11:45 मीस 11 भितर मीस सुरू करता 11 तावन 12 वरां म्हणसर मीस आळ्यारच आराधन 12:30 वरां म्हणसर जातलें 12:30 ही रिती आखेर जाता प्रेज द लॉर्ड तुमी खंडीत पातयेत 12:30 आखेर जाता म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी करेक्ट टायमींग फॉलो करता 1 मिनीट सोडून जावचें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मेन कित्याक म्हळ्यार पाद्राप सांगता तुमी सकाळीं कांय बुकेन आयल्या तुमकां उंडो कालें दिवंक एग्गी दिवंक जाय म्हणून 11:45 तुमकां ब्रेक दिल्यार पुरो गी तुमचे कडेन जाता ताचे पयलें जाय जाल्यार हात वयर घाला
कोणी ना ओके 11:15 प्रेज लॉर्ड हालेलुया पावणे 11 जावन 11 म्हणसर तुमकां ब्रेक मेळटली त्या वेळार तुमचे कुडीचे गरजो तिरसूंक आनी उंडो कितें काण घेवंक तुमकां वेळ मेळटलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया आयचो टायमींग असो फाल्यां असो आमी फाल्यांच सांगता प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी देवाचें उतर सांगता आमी कित्याक देवाची स्तुती करची की म्हणून प्रेज लॉर्ड आमी स्तुती केल्ल्या वरवीं कांय देवाची महिमा चड जाता गे या आमी स्तुती करनासतना रावल्यार देवाची महिमा उणी जाता गे हॅलो प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. आमी स्तुती केल्ल्या वरवीं आमकां 6 आशिर्वादां मेळटात कितलीं कितलीं 6 आशिर्वादां मेळटात 6 ब्लेसिंग इन प्रेज एंड वर्शिप आनी मिसाच्या बलिदानांत 6 आशिर्वादां मेळटात प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. आतां हांव प्रेज एंड वर्शिपान कितलीं आशिर्वादां मेळटात मात्र हांव तुमकां सांगता प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. कोणे म्हणे बायबल हाडला गे अरे तरी येतना एक बायबल एक नोटबुक एक पेन बारी गरजेचे प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. तुम्ही पिकनिकाक येतना पुरा रांदून घेवन काण घेवन पुरा वचनात गे हॅलो कालीत येतात गे रेतरेक येतना रेतरेक म्हणटा ना इल्लेशे एक बायबल आमकां पर्सनल बायबल आसा न्ही गे प्रेज लॉर्ड तो गरजेचो रेतरे जाला प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. बायबल एक कोटेशन सांगली बरोवन दवरूंक कित्याक ना जाल्यार काल जाता कोत्ता की कोटेशन आमी आयकता पूण ही गरजेतान भायर येताना आमकां उडास आसना प्रेज लॉर्ड हालेलुया कशें जाता की म्हणून ह्या विशयान जेजू क्लियर सांगता आमचें कित्याक तें देवाचें उतर आमचें तें उरना गी कित्याक इतले पुरो सर्मो आयकून कित्याक उरना गी म्हणून सांगता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मार्काचो वांजेल 14 अध्याय 15वें वाक्य मार्क चॅप्टर 4 वर्स 15 सांगता मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे कोण हे हांगा आसले प्रेज लॉर्ड हे जेजूच्या बद्दल जेजून सांगचे पळय मेरेर पडलेल्या बिया बरी जाल्यात ते हे प्रेज लॉर्ड तांणी उतर आयकतस सैतान येता कोण येता पळय ही गरजे भितर पळय कामाताची प्रेज लॉर्ड आनी पवित्र पुस्तक सांग सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करणान ओंपलां तें काण व्हरता प्रेज लॉर्ड ही आमकां कळीत नासतना कामां करची सैतानान प्रेज लॉर्ड हें जेजूचें उतर बायबलांत आसा मार्क चॅप्टर 4 वर्स 15 मार्कस वांजेल 14 अध्याय 15वें वाक्य मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे तांणी उतर आयकतस सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करणान ओंपलां तें काण व्हरता प्रेज लॉर्ड देखून आमकां खंयचे शर्माव सांगले देवाचें उतार सांगलें ह्या इगर्जेच्या कंपाउंडा भायर येताना विसरून गेले पाद्रेपान सांगल्यो काणयो मात्र उडा सरतात हे की न्ही हॅलो पळय प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून हें जावंक तुमी सोडनोचो म्हणून नोटबुकान बरोवन काण घेजे तें जाला आंतलें काडल्यार बरयल्लें काडून व्हरून जाताय ताका ना सैतान सलवता प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून बरोवन काण गेले घरा वचून परतेक वास येत वाचल्यार मात्र नाजाल्यार तें बुकांत आसता तेंय प्रॉब्लेम म्हणटा प्रेज लॉर्ड देखून आतां हांव तुमकां ती आशिर्वादां सांगता कितलीं आशिर्वादां प्रेज एंड वर्शिपांत कितलीं 6 आशिर्वादां प्रेज लॉर्ड जर तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार 103 कीर्तन 103 103 वर्स 1 to 5 बारी इजी आसा वर्स 1 to 5 पळय हांव वाचता तुमी मेजीचे प्रेज लॉर्ड आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या आत्मा आसा गे आसा हर एकल्यान ते आत्मा आसा आत्मा नातली खंय आसात सेमिस्टर काय आहा तुमची ते आत्मा नातली थंय आत्मा आसली ही गरजे भितर आसतात प्रेज लॉर्ड देखून आमचें तें सगळें तें आत्मा आसा देखून सांगता सर्वेस्पर देव म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं दी प्रेज लॉर्ड आमकां एक अंतस्करण म्हूण आसा गे आसा कोसेर्द म्हणटा ताका न्ही कोंकणीन कोसेर्द ओके अंतस्करण ताची स्तुती करा आत्मा म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका प्रेज लॉर्ड देवान आमकां उपकार केल्यात गे आज केल्यात गे सकाळीं उठोवंक कोणें तुमकां कृपा दिल्ली अरे उपकार केला गे ना थंयतान सोलून येवंक तुमकां बोळ कोणें दिल्लें हे तुमच्या गाडी चलयली कोणें देवान सगळें देवान केलां प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून ताणें केल्ले उपकार केदींच
ताणें केल्ले उपकार केदीस विसर नाका. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आतां बेसावा तुमी कावंट करा. सगळे तुजे अपराध बक्षिता. सगळे तुजे अपराध प्रेज एंड वर्शिपांत आमची पातकां बक्षतात. प्रेज लॉर्ड. सगळे तुमचे अपराध बक्षिता. देव बक्षिता. प्रेज लॉर्ड. अपराध केल्यार मात्र तुमी खंय गेल्यात न्हय. प्रेज लॉर्ड. अपराध नोरची कोणी अपराध करतात की कांय केल्यार पातकां मात्र न्ही. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. देखून सगळे तुजे अपराध बक्षिता. सर्व तुज्यो पिडा पयस करता. सर तुज्यो पिडा पयस करता. तुमी ब्रेकफास्ट या जेवण येवना जावंक पुरो पूण गुळयो खावन कितलीं जाणां आयलीं. सकाळीं शुगराक गी BP गी इतले गुळयो खावन आयले. देखून देवाची स्तुती करतना पिडा शिडा गूण जाता. पिडा शिडा गूण जाता. गूण जाता. तुमी भात येल्यार मात्र. प्रेज लॉर्ड. तिसरें तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुजो जीव कूड न्ही जीव. कूड कूड निवारना. कूड मातयेक येता. प्रेज लॉर्ड. पूण आमचो जीव म्हळ्यार आमचो आत्मो फोंडांतलो म्हळ्यार हेमकोंडाच्या केस्तींतलो तो निवारता. प्रेज लॉर्ड. म्हळ्यार प्रेज एंड वर्शीप केल्ल्या वेळार देवाक अर्गां दिल्यार देवाची खुशी जावन आमकां साल्वासांव दिता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आनी तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकूट घालता. तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकूट घालता. प्रेज लॉर्ड. हांगा जेजू कोलो मुकूट दिला तर वेनूरच्यांनी दिल्लें दितलें तें. प्रेज लॉर्ड. जेजूक कांडाचो मुकूट दिता न्हय पूण जेजू आमकां कोलो मुकूट दिता मोगासो आनी काकुळतीचो. पळया त्या कुर्सांतावन आमकां मेळ्ळी कृपा ती. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुजी जीनभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता. तुजे जीनभर तूं कितल्यो तेंप वाचताय पळय संवसारांत तितलो तेंप सर देव ताच्या देण्यांनी तुका दादोशी करता. तुमचे ते देणी आसात की ना. देणी नातली कोण दिनात. सगळ्यांक देणी आसात. थोड्यांनी त्या पूर्ण दवरल्या पळय. एक देनार दिल्लो कळ्ळें पूर्ण दवरल्या पळय तशें थोड्यांनी वेणुरांत पूर्ण दवरल्यान जावंक पुरो पूण थोड्यांनी ते एक्टिवेट केल्यान. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. पूण देणी नातलो मनीस कोणी ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आनी गरुडाच्या तरणाटपणा बरी तुमचें तरणाटपण नवसरतलें. प्रेज लॉर्ड. देवाक स्तुती केल्लो मनीस प्रायेंत म्हातारो जायत पूण भितरल्यान बिलकूल म्हातारो जायना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. ताका एक नवें तरणाटपण मेळटा. प्रेज लॉर्ड. एझाया प्रवादी सांगता 40 अध्यायान 30 आनी 1 chapter 30 verse 41 सांगता ताका गरुडाचें तरणाटपण हांव दितलो. ते उबोन वेतले पूण थकचे नात. ते खंय गेल्यार ते दमचे नात कित्याक म्हजो आत्मो तांचे सांगता आसतलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. कितलीं आशिर्वादां जालीं. मेजूंक उतरात गे तुमी. आय परते सांगता मेजा. प्रेज लॉर्ड. तुजे अपराध बक्षिता. तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगास आनी काकुळतीचो मुकूट घालता. तुजी जीनभर आपल्या देण्यांनी तो दादोशी करता. गरुडाच्या तरणाटपणा बरी तुमचें तरणाटपण नवसरतलें. कितलीं आशिर्वादां. पळया 6 आशिर्वादां. देखून आमी स्तुती करीचे. इल्लेशे थोड्यांक आत वयर घालूंक जायना कांय प्रॉब्लेम ना. प्रेज लॉर्ड. आमी तुमकां कांय जबरदस्ती करूंकूच ती येवना. प्रेज लॉर्ड. जर तुमकां रसल्या देवाक तुमकां येदोळ मुसर सांबाळल्या देवाक येदोळ मुसर तुमकां कृपा दिल्ल्या देवाक सौर पिडेतान तुमकां सुटका दिल्ल्या देवाक तुमकां निराशपणांतल्यान भायर काडल्या देवाक तुमचे ते असलेले सगळे रिणाचे भार सगळे ववयल्ल्या देवाक जर तुमी अर्गां दिवंक शकता जाल्यार मात्र हात वयर उबारा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. ना जाल्यार करनाकात. आमच्या खातीर कांय करनाकात. प्रेज लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार कितेंय करता जाल्यार कोणा खातीर करतात. देवा खातीर न्ही तुमचेच खातीर. देव कांय बदलना. देव बदलताय. हॅलो. पवित्र पुस्तक सांगता देवाक बदलावणीची सावळी सयत ना गे. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. तर कोणाक बरेपण जाता. ही आशिर्वादां 6 आशिर्वादां देवाक मेळटात की तुका मेळटात. देवाक गरज ना तुज्या आशिर्वादां. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी स्तुती करतना इल्लेशें तुमकां आमी कांय जबरदस्ती करना. तुमी ताळयो पेटोवंक एक स्तुती करूंक हात वयर घालूंक लजे नाकात. प्रेज लॉर्ड. देवाचें उतर सांगता जेजू तो सांगता जी कोण संवसारान म्हाका साक्ष दिवंक लजेतात ती सर्गींच्या राजाक आयिल्ल्या वेळार हांवूय तांकां पळोवन लजेतलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. जर तुमी सर्गींच्या राजा वचोंक आसा गी. हॅलो. बा थोडे परमनंट घेवन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया.
हरी एकल्या घोसोंक आसा थंय जर तुमकां पळयतना देव लजत जाल्यार तुमकां लज जाता की हां देखून हांगा स्तुती करूंक ट्रेनिंग घे प्रेज लॉर्ड हे सगळीं उबे रावया देवाची स्तुती करया आनी सो आशिर्वादां देवाक आमी अर्गां दिवं दोनी हात आमचे कोणाक जाता ती उबा राहा दोनी हात कोणाक जाता ते उबा राहा आनी हालेलुया म्हणून मात्र एक स्तुती करया हालेलुया 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 शबबबर कलर दे शंकर हालेलुया 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 तर सगळी ताळ्या पेटून हे गीत आमी गावया ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ
अभिषक्तनु ना तळे पेटून इल्लेशे डाव्या कानी उजव्या कसल्याची इल्लेशे तोंडा पडून इल्लेशे आसोद येऊन पड्या एकामेका पळून इल्लेशे संतोषा पड्या सकड डाव्या कानी उजव्या कसल्याक इल्लेशे तोंडा पड्या आसोद या इल्लेशे गड्यांच्या तोंडार आसोदना काय ना वर पडले बरी आसा इल्लेशे आसोद या इल्लेशे बरे कान सोम्या ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವದ ಉನ್ನತ ಆದ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವದ ಉನ್ನತ ಆದ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Every power of the darkness will be defeated and disconnected like from the name of Jesus. Every disturbance spirit to praise and worship, to listen the word of God. If anything in the name of Jesus, we bind all the power of the darkness. We nullify that power right now. In the name of Jesus, by the authority of Jesus, in the name of Jesus we bind all the power of the darkness. In the name of Jesus Christ, you get out from them in the name of Jesus. Worship Lord, worship Lord, worship Jesus. Jesus name, and never return, and not to disturb them anymore. Amen. Hallelujah, 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 Worship, we praise you, Lord. We worship you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एकट्ट तालियो पेटी अंगी जेजू कमी मोगान संतोषा. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. जरा तांकां एक आमच्या मंगळूरचो या कर्नाटकाचो मिनिस्टर म्हणे आयिल्लो जाल्यार कोल्यो ताळयो पेट्टात तुमी न्ही जेजूक ताळयो पेटोवंक तातूंत इल्लीशी कंजूस केले गे म्हणून तुमी सुराती इल्लेशे ताळयो पेटोवंक हे घट्ट ताळयो जेजूक तुमी मिनिस्टराक दी देवा. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. देवाक अर्घ दितना देवा स्तुती करतना
आमकां बरेंपण जाता बंदडे परत तुटून पडटात प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड हांव बिलकूल ताळयो पेटिनातलो हात वयर घालनातलो कॅरिझमॅटीक म्हळ्यार म्हाका हांव तांकां म्हणटालो कॅरिझमॅटिकांचे पुरा ते क्रॅकमॅटीक म्हणून प्रेज लॉर्ड तकलेंत पिशे जाल्ले ते म्हणटालो हांव कॅरिझमॅटीक प्रेज लॉर्ड हालेलुया म्हाका वेगळी ताळयो पेटोवचे बरी केलें देवान प्रेज लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. एक हात वयर घालचे बरी केले प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. बिलकूल मागणें करनातलो आमी आयतारा मिसा गेल्यार इगर्जेच्या भायर आतां थोडे क्रिस्तांव आसात न्ही इगर्जेच्या भायर रावचे आसात न्ही आसा मस्त हांव तशें ताल्लो भायर बागला आज थोडे आसात पूण हांगा बांक कितले खाली आसात पळय फाटल्यान तुमी उबे रावल्यात काल्यात कितले बांक मुखार खाली आसात बरें कारण एक मोगान देवान एक आपोवण दिलां तुमकां मुखार येवन बसयेत प्रेज लॉर्ड आमी तुमचे बरें भायर आहलो कित्याक म्हळ्यार हो उद्देश भायर आसल्यांक एग्गी देव आपडटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड आमी भायल्या लास्ट बागला रावच्या आहले मिसा गेल्यार प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया म्हजी फिरगस बेळ्ळूर फिरगस हांव तुमच्या लागीं फिरगस पूण आतां हांव कोडयाळ आसा एक 25 वर्सां हांव कोडयाळ रावता कासियान प्रेज लॉर्ड आनी हांव कुवेट आसतना वळटा की तुमकां उबें रावंक आं बसा प्रेज लॉर्ड वळटा जाल्यार बसा प्रेज लॉर्ड थोडे सकाळीं जांबाया कडेन सुरू केल्यात इगर्जे भितर येवन म्हळ्यार राती न्हीद पडना आतां रेत आयल्यार इल्लें समाधान मेळटा हांगा न्हिदतात थोडे प्रेज लॉर्ड हालेलुया केदे व्हडल्यो जांबाय जाय हात मणी आड धरतात गी करतात येदे व्हडले सकाळीं फुडें प्रेज लॉर्ड हालेलुया काल जालां हांगे कळना प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून म्हज्या जिवितांत कुवेटांत आसतना 1995 आमकां मस्त कस्त आसले आनी ही म्हजी बायल मिस्सस एकलीच बायल ओके प्रेज लॉर्ड हालेलुया ती म्हजी बायल ताणें तें मग्नाक गेल्लें कुवेटान आनी थंय म्हळें ताका म्हळ्यार काम मेळनातलें हांव एर इंडियान सर्वीस दितालो आनी तें ताका काम मेळनातलें देखून कोणी ताच्या फ्रेंड्सांनी पुरो सांगलें तूं एक मागण्याक ये थंय कॅरिझमॅटीक मागणें चलता कॅथेड्रलान तूं मागण्याक ये थंय तुका खंडीत देव काम दितलो म्हणून प्रेज लॉर्ड आनी सांगलें हांव मागण्याक येता म्हणून हांवें म्हळें तुका काल सुरू जालां बा हांवें सांगलें मागीर हांव येना तुका सोडटा जाल्यार गाडयेर व्हडलें आनी इगर्जेच्या बागलार कॅथेड्रलान सोडलें आनी फाटीं गेलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया थोडे दादले आसात खाली बायलांक मागण्या करून सोडटात ते म्हणी भितर येनात म्हजे बरीच ते प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमच्या शनिवाराचे मागणें चलतात ते कॅरेबॅल पोट्टाचे मस्तूजन येतात दादले बायलांक थंय सोडून चलतात ते येनात प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी ते दीस कोणी थंय लायक मागणें चलयताले आमच्या कोडयालचेत एक टीम आसा आमची जेस्सीबाई आनी फ्रांसीस म्हणून ती रुजाय फिरगजेची ती कोयटा आसली आनी ती मागणी चलयताली कोंकणी 5:30 तावन 7 वरां म्हणसर हरी एक आयतारा दीस आनी ताका आयतारा मागण्या सोडले हांव गेलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया कित्याक इतली म्हजी विटनेस ती तुमकां जाय म्हणून हांवें बगलें म्हाका देखून हांव सांगता म्हजें प्लॅन नासलें हांगा प्रेज लॉर्ड हांव गेलो आनी ताका सोडून गेलो मागीर ते मागणें जावन करेक्ट 7 वरांक येता हांव करेक्ट 7 वरांक आयलो तितलें म्हणटाना तें पयल्यान येवन रावलो हांव बाब प्रेज लॉर्ड नाजाल्यार मागीर गालाटो कोणाक जाय न्ही गे ह्या घराची किरकिरी प्रेज लॉर्ड ते पयल्यांदा आयला आनी ताका कान गेलो आमी गेला हांवें म्हळें तुका देवान खालें दिलें म्हणून विचारलें प्रेज लॉर्ड तूं गेली न्ही कॅरेजमेंटाक तुका देवान खालें दिलें तुका देवान एका ब्रदरान म्हज्या माथ्यार हात धरून मागले आनी तो म्हणलो तुका येवच्या हप्त्याक तुका काम मेळटा म्हणून प्रेज लॉर्ड हांव एर इंडियान आसा एम्बेसींत आनी पुरा इतली वळख आसा सगळ्या वळखीन हांवें इतले एक म्हाका दिसता 3 म्हयने हांवें ट्राय केला एकच ते काम मेळो ना वो तो कोणी एकलो ब्रदर माथ्यार हात धरून एका हप्त्या भितर काम मेळटा मला मेळटा गे प्रेज लॉर्ड न्ही गे आतां हांव तुमकां एक माथ्यार हात धरून हात धरून तुका येवच्या हप्त्यान काम मेळटा म्हणून तूं पात येतात गे हॅलो आं प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बायल मनशांक म्हळ्यार पातयेन एक गी दादले मनीस ते व्हेरीफाय करनासतना पातयेनात प्रेज लॉर्ड ते प्रूफ करून मागीर पातयेवचे तांणी प्रेज लॉर्ड तितले गी आमची काळजां आयिल्लीं दारूण कोणाची दादल्यांची म्हजी म्हाका गोत्तू ना हांगा वेनूरचे बारी मोवाळ खंय गोत्तू ना म्हाका प्रेज लॉर्ड हालेलुया पूण थंय एकच दुसरे दिसा सोमारा दीस सकाळीं म्हाका एक कॉल म्हजे मोबायल नंबर ते जाल्यार मोबायल आयला मात्र 1995 ते जाल्यार मोबायल आयला मात्र कुवेटांत म्हजे कडेन मोबायल आसले म्हज्या मोबायलाक कॉल केलें
तेंय म्हाका एर इंडियातावन दिल्ले मोबायल आमकां त्या दाळा काणयो की तितली ताकद न्ही कित्याक मोबायल एकदम कॉस्टली आसली त्या दाळा स्टार्टिंगार आयिल्ल्या वेळार प्रेज द लॉर्ड आनी त्या मोबायलाक कॉल आयले एक लेडी ब्रिटीश लेडी उलयता म्हज्या कडेन हांवें सांगलें म्हज्या मिसेसेचें नांव सांगलें वय सांगलें तर कामाक तूं सोदताय वय तर फाल्यां सकाळीं म्हज्या सीन येवं दी ताका एक काम आसा म्हणून प्रेज द लॉर्ड आनी मंगळार दीस ते इंटरव्यू गेले ते खंय इंटरव्यू आमी घरा हांगा सलवा रावताले कुवेटान सलवा म्हणून थंय रावताल्या त्याच्या सायडीन ब्रिटीश स्कूल आसा आनी त्यात टिचर त्या इस्कालाची टिचर म्हाका कॉल केले आनी ते सकाळीं वचून इंटरव्यू दिली इंटरव्यू दिवन पास जाले आनी ताका काम मेळ्ळें कितलीं वरां सकाळीं प्रेज द लॉर्ड आतां इल्लेशे तुमी ग्रेस्त जाल्यार ताळयो पेट शांत जाल्यार तिशीन कांय ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आनी ते दाळा काल जालें मागीर दुसरे दिसा कामाक आपयलें हांवें टायमींग कसलो कित्याक म्हळ्यार हांव कामाक येता दनपारां 1 वरार म्हाका ब्रेक्स जाता आनी ताचे सकाळीं व्हडलो पूत म्हजो ते दाळा फस्ट UKGंत आसा अप्पर KGंत आसा कुवेटान ताका हांवें थंयच घाला त्या इस्कालान इंडियन स्कुलान आनी ताका टायमींग ताका 1 सोडीचे पाटी हाडिजे असो टायमींग कितें 7:30 to 1 o'clock आमी 7 वरार आमी इस्कालाक भुरग्यांक सोडटा थंयच्यान हांव 8 वरां म्हाज्या कामाक येता तें 7:30 येता हांव 1 o'clock जावन भुरग्याक पिकअप करून येताना तें कामाक हांव घरा येता प्रेज द लॉर्ड कसलें देवाचें येवजन आमकां कितें जाय जाल्यार तशें तो देवान दिलें प्रेज द लॉर्ड आतां म्हजी सर्ती आयली तांणी सांगलां गे जर तुका काम मेळ्ळ्यार येवं छापता येताना तुज्या गोवाक आपूण हाडचें म्हणून प्रेज द लॉर्ड त्या बारीक आसताची गजाल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी दादल्यांक तुमकां गोत्त आसा खंयच्यान ती आमी सलवना जाल्यार बायलेच्या किरकिरीक आमी सलवता वय की न्ही हाळे मांड्या लयतात आसात हाळे आसात हांगाय प्रेज द लॉर्ड तर घरांत अधिकार कोणाचो चलचो बायलां घेतात आमचोच न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी दुसऱ्या आयतार आमी मागण्याक गेल्या आनी ते दीस फादर फ्रांसीस रेबेलो कुवेटाक रेतीर दिवंक आयिल्लो फादर फ्रांसीस रेबेलो जेजुवीत पाद्र्याब तो फस्ट कॅरिझमॅटीक याजक मंगळूर दिएसीसीन आसलो तो आमच्या फातिमा रिट्रीट हावजांत आसलो आनी ताची रेतीर चलताली आनी हांव फाटल्यान लास्ट बागलाक उबे रावन अशें रावल्लो प्रेज द लॉर्ड आनी हे मैन मुखार वचून अध्यक्ष सिटीर बसल्लें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव फाटल्या लास्ट बागला कडेन उबे रावन रावल्लो प्रेज द लॉर्ड आनी पाद्राब हांव म्हाका पळोवन तो म्हणलो थंय बसून रेतीर दितालो ताका उबे रावंक जायनासलें कितलें म्हळ्यार ताका मस्तू प्रॉब्लेम आसले मस्तू पिडा शिडा तांकां आसली एक चेरार बसून ते रेतीर दिताले हांवें सांगलें रेतीर दिताल्या पाद्राबाची ती ही गत जाल्यार मागीर आमची खयली जायत प्रेज द लॉर्ड म्हजी चिंता देंबरा म्हळ्यार सैतान कसो काम करता पळय मतीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ह्या जाक म्हळ्यार म्हाका दोवेलो पळयल्यार जायनासलें पयलें आतां न्ही फादर गेले कितें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून थंयच हांव पाद्रापान सांगलें Acts chapter 16 verse 31 धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक 16 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य काले म्हणटा हॅलो पवित्र पुस्तक वाचूंक वता ना गे Acts chapter 16 verse 31 काले म्हणटा जर तूं जेजूचेर बाबार्थ दवरताय जाल्यार तूं बचाव जातलोय आनी तुजें कुटामी बचाव जातलें हांव व्हडल्यान आसलो ह्या पाद्रापाक तकली पाड जाल्या म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कशें सांगता तूं एकलो देवाचेर विश्वास दवरची जाल्यार जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार तूं बचाव जातलो आनी तुज्या घरानय ओके हांव बचाव जाता ओके हांव एक्सेप्ट करता म्हज्या घरानय कशें बचाव जावचें पूण ते उतर म्हज्या इतल्या भितर हांव लागलें गे हांव थंय मस्त रोडोंक लागलो प्रेज द लॉर्ड त्यार पाद्राप थंय अनौन्स करता निमाण बागलाक कडेन उनकोन रावलो एकलो तरणाटो ते दाळा हांव 30 वर्सां प्राय म्हजी आनी त्या चेड्याक त्या चरक्याक जेजून आपडलो म्हणून प्रेज द लॉर्ड हांवें उजव्याक आनी दाव्याक पळयलें म्हाका एक आपडचो ना म्हणून म्हाका गॅरंटी आहलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उजव्याक आनी दाव्याक पळयलें कोणाक म्हणे आपडला हांकां आपडून कोणी ना हांव एकलोच मागीर हांवें घाल्ली ड्रेस सांगली पाद्रापान अलेले पॅन्ट शर्ट घाला ताका जेजून आपडलें म्हणून प्रेज द लॉर्ड न्हीज जावन त्या दिसा म्हाका जेजून आपडलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया घरा गेलो म्हाका कांय शिकोवन चड मेळूं नासली फस्ट टायम हांवें रेतीर येवचें फस्ट एक उतर आयकोवचें फस्ट उतर म्हाका लागचें प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार देवाक गोत्त आसा आनी एक पटी हाका सोडल्यार हो खंडीत येना म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
थोडे पटी रेतेरेकांच्या कोणे जबरदस्ती करना हाडचे न्ही गे आमी जावन येना आमकां लोटून घाल्ले बरी सुन्याक म्हळ्यार लोटून घालतात उदकाक प्रेज लॉर्ड आतांची तुमी पसरली सुनी उदकाक तुमकांच लोटून घालतात ते पयले येतात प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी थंय म्हजें जिवीत पळय घरा गेलो घरा येताना म्हजे कडेन सदांच हांव एअर इंडियांत आसलो म्हाका मस्त सॅम्पल्स विस्की मेळटाली ना त्या वर्ल्डाची 36 ब्रँड विस्की म्हजे कडेन आसली प्रेज लॉर्ड वर्ल्डाची 36 ब्रँड तुमच्या घरांत कितल्यो आसात आतां सांगा ना गुटान मागीर सांगा म्हाका प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी म्हजे कडेन 2 क्रेट बियर आसली कुवेटांत अलावड ना सोरो पिवंक पूण म्हज्या घरा हर एका ब्रेस्तारा पार्टी आसताली प्रेज लॉर्ड जायते म्हज्या वळखीचे मनीस येताले आमी कोंकणीची सेवा करताले त्याला कोंकणी म्हळ्यार म्हजो जीव कितली पुरा पेपर आसा तांकां पुरो आमी सपोर्ट करचो वर्गणी धाडच्यो आनी काल करचे कितले सोशल वर्क करतालो हांव पत्रांक अशें कोंकणी खातीर प्रेज द लॉर्ड हांव कोंकणी खातीर जीव दिवंक तयार आसलो प्रेज द लॉर्ड आतां जेजू खातीर मात्र जीव दिवंक तयार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बदलावण मनशाचें जाता आनी ते दाळा हांवें चिंतलें हें पुरा नाका म्हज्या कडेन 20 लिटर धव्या ग्रेप्साचो वायन 20 लिटर काळ्या ग्रेप्साचो वायन आसलो प्रेज द लॉर्ड आनी सगळें गेलें पुरो ओपन केलें हांवें टॉयलेटाक वतलें सगळें खाली केलें सगळें बियर खाली केली सगळो सोरो खाली केलो सगळें बंद केलें प्रेज द लॉर्ड आनी ते दीस हांवें सलाम केलो त्या सोऱ्याक ते दीस तो आज मुसर आमी टच करना आमी कोणाक दिवंकी दिना आनी कोणाकी दिल्ल्यांक पळयतना इल्लें बेजार जाता प्रेज द लॉर्ड सोरो मनशाक विबाड करता कुटुंबा प्रेज द लॉर्ड सोऱ्याक बुल्ललो तो शाणो न्हय म्हणटा प्रेज द लॉर्ड तो हेड्डा गे हेड्डा प्रेज द लॉर्ड देवाचें उतर सांगता हांव सांगना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेन्ना म्हजें जिवीत परिवर्तन जालें देवाक स्तुती करूंक लागलें ते दाळा जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15 जोशुआ प्रवादीचें पुस्तक 20 आनी 4 अध्याय 15वें वाक्य सांगता पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कशी व्हरतात आज तुमकां क्वेश्चन सर्वेस्पर देवाचें उतार जोशुआ प्रवादी आपल्या लोकांक सांगता इस्रायल परजेक आमी कोणाची परजा इस्रायलाची परजा कोणाची आमी कोणाची भुरगीं जर आमकां आज यंत उतार पूण तुमी सर्वेस्पर देवाची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कशी व्हरतात म्हणून आज निर्धार करा प्रेज द लॉर्ड आज निर्धार करा प्रेज द लॉर्ड तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयच्या पलतडी सेवा केल्ल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करता त्या देशाच्या अमोरितांच्या देवाची म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयी हांवें सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले प्रेज द लॉर्ड आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले प्रेज द लॉर्ड आमी सर्वेस्पराची प्रेज द लॉर्ड आमी एक निर्धार कान घेवया आज प्रेज द लॉर्ड आमी कोणाची सेवा करची की म्हणून कोणाची सेवा करया सर हॅलो कोणाची देवाची सगळीं सांगा पळया सगळीं कांय पाड जायना आमी प्रेज द लॉर्ड तुमी आमी म्हण सांगो ना आतां सांगया आमी हांव आनी म्हजें कुटुंब आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले सेवा करचें म्हळ्यार खाली देवाचे उतार प्रगट करचें मात्र न्ही वाड्यान काम करचें पिरगेजान काम करचें समाजान सोशल वर्क करचें जें कितें तुमी काम करतात तें देवाचेंच काम होय की न्ही सगळें देवाचें देणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवाची सेवा करचें म्हणटना खाली तुमी देवाचे उतार प्रगट करचें स्तुती करचें त्या आवश्यक न्हय देवाचें येवजण हर एक तुमकां आमकां हाचे खातीर विंसलां तुमकां तुमच्या कामा खातीर देवान विंसलां होय की न्ही हॅलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून बरें एक गीत आसा तें गावया हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराची स्तुती करतले प्रेज द लॉर्ड हांव आनी ना 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 सारकें न्ही हांव आनी म्हजें घराणें सर्वेस्पराची सेवा करतले प्रेज द लॉर्ड खंय पुरा थंय पवित्र पुस्तक सांगता जॉर्दन न्हंयच्या आलतोडी जॉर्दन न्हंयच्या पलतोडी आमी देवाची सेवा करतले म्हळ्यार बॉर्डर जॉर्डन न्हंय थंय बॉर्डर आसलें प्रेज द लॉर्ड पलतडी जेजू पलतडी पाशार जालो जॉर्दन न्हंयन पाशार जावन गेलो जॉर्दन न्हंय मस्तपटी पैन केला जेजून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हळ्यार पलतडी आसलो लोकी आलतडी आसलो लोकी आमचोच होय न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी देवाची स्तुती करया सक्कड आमी उबे रावया उबे रावंक जाता गे उबे रावया ओके
आतां इल्लेशें ॲक्शन करूंक हांव तुमकां शिकयता तशें ती केल्यार जालें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ॲक्शन करियेत गी. हॅलो ॲक्शन करियेत गी. दादले मनीस काल्याक जाप दिनात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. करियेत गी ॲक्शन. ओके प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजेर कांय राग आसा गे. राग असल्यार बक्षिना जाल्यार तुमकां सर्गींचें राज ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. देखून बरें एक गीत आसा. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले. जोर आतां ही ल्हानशें ॲक्शन तुमकां हांव शिकयतां. ओके. भावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. भावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. जोर्दनेंच्या अल्तडी जोर्दनेंच्या पोलतडी कैसराव आसल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले. देवा तुका सदां कालते जातेले. सर्वेस पोरा तुका सांडिनाव अन्य देवांक मान दिनाव. सर्वेस पोरा तुका सांडिनाव अन्य देवाक मान दिनाव. कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला. भावानी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले. भावानी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. ॲक्शन कळ्ळें गी. हॅलो ॲक्शन कळ्ळें गी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बरें करून ॲक्शन करा. बरें करून तुमचें घराणें हें घराणें तुमचें सगळें कुटाम समर्पण करून या. जायते अभिषेक तुमकां ह्या गिता द्वारे तुमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. ओके बरें करून. ओके तालया पेटवून आमी सेवा करता. इल्लेशे पाय हालोन इल्लेशे सक्कडी इल्लेशे पाय हालोन येणे त्या लास्टाक भावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. भावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. जोर्दनेंचे अल्तडी जोर्दनेंचे पोलतडी कैसराव आसल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले. देवा तुका सदां कालते जातेले. भावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. भावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. जोर्दनेंचे अल्तडी जोर्दनेंचे पोलतडी कैसराव आसल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले. देवा तुका सदां कालते जातेले. तालया पेटून हात वयर उबार. सर्वेस्पुरा तुका सांडिनाव अन्य देवाक मान दिनाव. सर्वेस्पुरा तुका सांडिनाव अन्य देवाक मान दिनाव. कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला. भावानी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले. भावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. जोर्दनेंचे अल्तडी जोर्दनेंचे पोलतडी कैसराव आसल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले. देवा तुका सदां कालते जातेले. तालया पेटून
ट्रान्सलेशन हातपाय हालून सगळे सर्वेस्वरा तुका सांडिनाव अन्य देवाक मांडिनाव सर्वेस्वरा तुका सांडिनाव अन्य देवाक मांडिनाव कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला गोपाल तुज्या मोगान आमकां वागयलाय हावाणी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले हावाणी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले जोर्दनेचे अडथळे जोर्दनेचे पोलतोडी कैसर हांव आसल्यारी कैसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले 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 हालेलू हालेलुया 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 हालेलू Hallelujah, 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 hallelujah. Every power of the darkness in their houses will be defeated and disconnected right now. In the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank you Lord, 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 thank you Lord. एक गट्टी ताळी पेटी असम्या आम्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरें कर ॲक्शन केला तुम्ही बरें केला प्रेज द लॉर्ड आणि एक गट्टी ताळी पेटी आणि एक पेटी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये कोणाक ये तुमकां तुम्ही एवढे बरें ॲक्शन केला प्रेज द लॉर्ड एक हात असो करा असो असो आणि स्थापडा व्हेरी गुड ओके व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड गुड गुड प्रेज द लॉर्ड एक एक बेटी आमकां आमी एनकरेज करचें पडटा बरोबर बरें केलां म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड केदाळ तापडटे रावा प्रेज द लॉर्ड अशें तापडच्याक अशें तापडा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाक अर्गां दिवचें देवाची स्तुती करचें केदें व्हरतें भाग आमचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड देखून एक घडी भर दोळे तुमचे दांपा प्लीज क्लोज युअर आयज दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा तुमच्या वैयक्तीक त्या जिवाचें समर्पण करा जेजूच्या पांया तळा समर्पण करा त्या कुडींत मस्त दोळ्यांच्या पुसलने वरवीं काळजाच्या विशेष भग्नाद्वारे कुडीच्यो गरजो मात्र आमी तिरसिल्यार जावंक पुरो ह्या कुडीन देवाच्यो गरजो आमी तिरसूंक ना जावंक पुरो एक घडी भर आमच्या पातकां खातीर आमी बक्षाने मागया नितळ काळीज काळीज आमकां रसून दी देवा एक नितळ काळीज आनी एक नितळ मोण म्हाका रसून दी देवा म्हणटा किर्तनकार देखून आज आमी एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकान सांगता हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो तुमच्या फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी रक्तमासाचें काळीज म्हजें काळीज हांव तुमकां दितलो ह्या 3 दिसाच्या रेतीरेर आमची ओपन हार्ट सर्जरी जाता सगळ्यांची काळजां बदलतली सगळ्यांची मनां बदलतली ह्या रेतीरे वरवीं देखून तुमकांच तुमी समर्पण करून दिया तुमचे कुटुंब तुमचे बायल भुरगीं तुमचे घोव या तुमच्या आवय बापूय तुमची भाऊ भयणी तुमचें घर तुमी करचें काम तुमची कृशी सगळी जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन दिया आज ह्या 3 दिसांच्या रेतीरे वरवीं सगळें तुमची कृशी सयत थंय पवित्र जाता सगळी क्लॅन्सिंग जाता सुडकां मेळटा कितें तुमकां बेळ्या सारक्या रितीन येना जाल्यार हे सगळे बेळ्याचेर आशिर्वाद घालता 3 दिसांच्या रेतीरे वरवीं तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता तुमच्या भुरग्यां आशिर्वाद घालता तुमचे भुरगीं खंयच्याय वायट संवत आला तांकां सुडकां मेळटा ही रेतीर काल हे करजमाचे रेतीर म्हणून तुमी काणगे नाकात तुमच्या जिविताची रेतीर म्हणून काणगे आज इट्स ओनली वन रेटेड फॉर यू एक रेतीर तुका आज आनी एक रेतीर आसतना हांव या तूं जिवंत आसा गी ना गे तें आमी नेनाव देखून इस म्हज्या जिविताच्या अकरेची रेतीर
इथं म्हज्या जिवितांत बदलावांचे रेतीर एक रेतीर एक अवकाश आमकां नाका हो तो अवकाश आमकां पुरो समर्पण करून दिवया आनी सगळे पवित्र आत्म्याची मजत मनशा खातीर आमकां विशेष तरेन अभिषेका खातीर आमी मागया अनॉयंटिंगा खातीर मागया आतां आमी देवाचें उतर आयकूंक वेता आमकां आज उतर दिवंक आमच्या मंगळूर देसाचो यूथ असो डिरेक्टर मानदे बाप फादर रुपेश मारता आमच्या संगत आसा आनी तर आमकां मेळ्ळेले वर्ते भाग ते आमकां ह्या रेतीरेक एक तोय एक युवक तरणाटो यासक देवाचें उतार प्रगट करूंक देवान ताका नमी हारला एक विशेष गिफ्ट पवित्र आत्म्याचें देणें ताका देवान दिला सगळ्या युवजनांक एकवटीत करचें युवजनांच्या गरजांक पावचें आनी आज प्रत्येक जावन तांचे खातीर आमी मागया तांणी हांगा देवाचें उतार दिवंक येतना जें कितें आमकां गरज आसा तें उतार तांचे तावन प्रगट जावं दी आनी सगळीं तुमची कुटुंबां कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तुमी समर्पण करून दिया तुमचें कितें कोणाक सलवणी आसा जाल्यार निरासपण आसा जाल्यार रीण आसा जाल्यार सगळे ह्या रेतीर समर्पण करून दिया तुमचें वैयक्तीक जिवीत युवजनांनो तुमचो फुडार समर्पण करून दिया तुमचें एज्युकेशन समर्पण करून दिया समृद्धीचें जिवीत तुमकां मेळच्या खातीर समर्पण करून दिया भुरग्यांनो तुमचें एज्युकेशन संपूर्ण तरान बरी जावच्या खातीर समर्पण करून दिया घोव बायलांनो तुमचे लग्न जिवीत सुफळ जावच्या खातीर समर्पण करून दिया कितेंय काच्चार कितेंय घुसपट गोंधळ आसल्यार सगळें देव ह्या वेळार नितळ करता पवित्र करता आनी ह्या वेळार हे सगळे देवाचे उतार आमी आयकूंक येता आसतना आमकां आमी समर्पण करून दिवया आनी एक घडीभर तुमच्या हात वयर उबा राहा आनी दोळे दांपोनूच एक घडीभर तुमच्या सगळीं पातकां बक्षिलान म्हणून चिंता आनी देव बक्षितलो ह्या वेळार सगळ्यांक तुमचें निरासपण काडटा आनी ह्या वतीर देवाक अर्गां दिवया हालेलुया 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 रे बाबा बरे खलबरे देव शंकर बरे करे बाबा रख बाबा ही हरी 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 रख बाबा बाबा बरे ही हालेलुया रख हालेलुया जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी 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 जेजूस सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आनी धनी आमी गायता हो जाना रायाच्या राया जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आनी धनी आमी गायता हो जाना आमचे दोन्ही हात उक्ते दवरया राया जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आनी धनी जेजू सोमी तुझे तसलो नाहेर कोणी तुझ्या पायांक पडता आकाशानी दस्ती गायता महिमा तुझी जेजू सोमी तुझे तसलो नाहेर कोणी तुझ्या पायांक पडता आकाशानी पृथ्वी गायता महिमा तुझी आमी गायता हो जाना रायाच्या राया जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आनी धनी आमी गायता हो जाना रायाच्या राया जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आनी धनी आमी गायता हो जाना रायांच्या राया रायांच्या राया जेजू सोम्या
तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आनी धनी. आमचे जिवीत सगळे त्या जेजूच्या पांया तळाक समर्पण करून दिवया. तुझे सगळे निराशपण, तुझी सलवणी, तुझी सगळी पिडा शिडा, तुझी खंत, तुझी बेजाराय, तुझी मोतीची सगळी विराराय सगळी त्या जेजूच्या पांया तळा भेटून दिवया. देवाची काकुळतानी कृपा या वेळार तुमच्या कुटुंबाचेर मागा. देवाची विशेष देणी तुम्ही मागा. देवाची सकत तुम्ही मागा. देवाचे उतर सांगता सोमिया सवय रावून आम्ही बळवंत जायचे. एफेसियन चॅप्टर 6:10 सोमिया सवय रावून आम्ही बळवंत जायचे. सोमियाची सकत आमची सकत कणकान घ्यायचे. सोमियाची सकत आमची सकत कान घ्यायचे. या वेळार ते अभिषेक अनॉइंटिंग देवाची सकत या वेळार आम्ही मागून घेऊया. या वेळार मोगाळ बापा तुवें आमचो कितलो मोग केलो. तुवें आमचो कितलो मोग केलो. आपल्या पातकांतले सोडवण करून आपल्या एकल्याच पुताक तुवें भेटोवन दिलो. आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवन दिलो. मोगाळ बापा तुवें आमचो कितलो मोग केलो. आमकां पातकांतले सोडवण करून आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवन दिलो. आमी गायता हो जाना रायाच्या राया जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आनी धनी. आमी गायता हो जाना रायांचा राया जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आनी धनी. आमी गायता हो जाना मोठ्या तळ्यात सगळी गावया राया जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आनी धनी. आमी गायता हो जाना रायाच्या राया जेजू सोम्या तुझी महिमा ससना ससना तू आमचो सोमी आनी धनी. तू आमचो सोमी आनी धनी. तू आमचो सोमी आनी धनी. Thank you, Jesus. Hallelujah, Thank you, hallelujah, Lord. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, Thank you, Lord. hallelujah, hallelujah, Thank you for wonderful hallelujah. presence. Shabba Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गान तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. Hallelujah. 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 Praise the Lord. भायर असल्याने सगळ्यांना भितर यायचे हेजे की नाका तर वडिलांना म्हणा हालेलुया आनी की व्हडल्या हालेलुया. थंय थंय ल्हान मिटिंगां जाती आसा दोग तेग जाण म्हण डिस्कशन जाता तांकां इल्लें पावोवन दी तांकां तांच्या कानाक पडोवन दी हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सगळी मिटिंगां डिजोल्व जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अरे तिरे सो एक एक मिनिटी आमी पाड करूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सगळ्या दिसाची रेतीर दनपार मुसर तांदूळ कितली
आमकां टोटल 4 घंटे मात्र मेळटा. प्रेज लॉर्ड. 4 घंटे जावन 3 दीस कितले जाले? 12 घंटे जाले. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. देखून हे 12 वरांची रेतीर काली. कितली वरां? असो ग्रंथ 19 अध्याय 15 आणि 16 वाक्या. रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 5 and 6 5 आणि 6 वाक्या. ते म्हणटा सरेस्पोर देवाचे उतार आमी सगळ्यांनी उबे रावून हात वयर घालून नाजाल्यार दिंबयेर पडून हात वयर घालून देवाक स्तुती करचे. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 हालेलुया म्हणटाना देवाक अर्गां जावं दी म्हणून. वय की न्ही. हालेलुया म्हळ्यार सदांच जिवच्या देवाक अर्गां जावं दी म्हणून. ते धाडा हालेलुया म्हणटाना आमचो एक उजवो हात वयर येवंक संवय जायचे. तितल्यान उजवो हात एक तात वयर आयल्यार पावता. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून त्यांचे गीत आमी परत गावया. हांव आनी म्हजे घराणे. ताळयो पेटून इल्लेशे नाचून हालो सगळे. भावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. भावानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. जोरदनेचे अल्थडी जोरदनेचे फुलथडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले. देवा तुका सदां कालते जातेले. भावाणी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. भावाणी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. जोरदनेचे अल्थडी जोरदनेचे फुलथडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले. देवा तुका सदां कालते जातेले. ताळयो पेटून सर्वेस्पोरा तुका सांडिना अन्य देवा मांडिना. सर्वेस्पोरा तुका सांडिना अन्य देवा मांडिना. कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयला. गोपाल तुज्या मोगान आमकां वागयलाय. भावानी म्हजे घराणे सेवा तुजी सेवा करतले. भावानी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. जोरदनेचे अल्थडी जोरदनेचे फुलथडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले. देवा तुका सदां कालते जातेले. भावानी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. भावानी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले. जोरदनेचे अल्थडी जोरदनेचे फुलथडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले. 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 मिस्सचे बलिदान आमी आराम जावया. प्रत्येक जावन तुमची इंटेन्शनां कितें विनवणी आसात ह्या वेळार ह्या वेदीचेर भेटोवन दिया. तुमच्यो वैयक्तीक गरजो तुमच्या कुटुंबाच्यो गरजो मिस्सच्या बलिदानान जेजूची कूड आनी रगत ह्या वेदीचेर येता आसतना तुमची मागणी सगळी ती पवित्र जावन तुमकां मागलें सगळें मेळटा. देखून मिस्सच्या बलिदान आराम करच्या पयलें तुमचे सगळे कितें विनवणी आसात मागणी आसात कुटुंबाच्यो गरजो आसात सगळ्यो ह्या वेदीचेर भेटोवन दिया. ह्या मिस्सच्या बलिदाना मारिफात तुमची कुटुंबां भेटोवन दिया. आनी ह्या वेळार विशेष तरान ह्या प्रवेश गिता मारिफात आमी आयचे मिस्सचें बलिदान आमी ह्या वेळार आराम करया.
देखून हर एक संगती तुमच्या मतीन दवरा एक घडी भर हर एक तुमची मागणी ह्या वेदीचेर भेटोवन दिया वैयक्तीक मागणी पर्सनल प्रेयर्स कुटुंबाची मागणी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें लग्न जिवीत ह्या वेदीचेर भेटोवन दिया हर एकली जी कोण लग्न जाल्यात या जावची आसात तांकांय ह्या वेदीचेर भेटोवन दिया ह्या तुमच्या भुरग्यांक खंयचीय समस्या आसा जाल्यार ह्या सैरीक येनात जाल्यार ह्या खंयच्या रिते एज्युकेशन तांकां फुडार तांकां बरो मेळना जाल्यार बरीं कामां मेळना जाल्यार बरें कितें प्रॉस्परिटी समृद्धीचें जिवीत तुमच्या जिवितांत ना जाल्यार सगळें समर्पण करून दिया हांगा सगळें रुपांतर करून दिता थाबोर दोंगरार आमी आसां थाबोर दोंगरार आमी आसां सिनाय पर्वतार आमी आसां हांगा ताचें बलिदान तो भेटयत आसतना आमची मागणी तो स्विकार करता आनी सगळे आमचे विनवण आमची मागणी ह्या वेदीचेर भेटोवन दिवया आमी आनी प्रत्येक सावन ह्या वेळार विशेश जावन ह्या प्रवेश गिताद्वारे आयचे मिसाचें बलिदान आमी आरंभ करया. दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेत आमच्या तुझ्या विची देण्या सोम्या किते पाटी आमी देव मोगान तुझ्या सोम्या तुवें पोसलाय राखलाय तुझ्या काळजा मोडान आमकां तुवें एकवट आयलाय कृपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिणेत आमच्या तुज्या विची देण्या सोम्या कितें पाटी आमी दे जेजुराय शमानाक जेमीसर गंजाम बेटेदाद इग्नेशियस मेंडोन्सा सान्ना वाडो पेरमुडा आनी लुई प्रकाश कोडेरो सान्ना पेरमुडा वाडो जुलियाना सांतमायोर आमे सान्ना अशोक किरण सेरावो लोरेस सान लोरेस आनी सान आंतोनी जमानाक अर्गांजांव आनी स्त्री संघटनेचे संदे अंतरराष्ट्रीय सुदीसाच्या सुच्या संदर्भी अर्गांजावन भेटयता आनी त्या खातीर दानियल लोबो हाच्या 4थ्या वर्साचो मरण्याचो 4थ्या वर्सा उडास काडन ताच्या आत्म्याक शांती मागोवन दिता आयडा लोबो आनी जाल्यार आमी फावो न्ही देवाक अर्गां दिता आसतना आमचे त्या समस्या आमकां दवरया प्रत्येक जण मागया आमी आमच्या राष्ट्रा बसत आनी ताच्या किसड करून मागया आमकां कोणें बरें केलां आनी कोणें आमकां दुखयलां कोणें आमकां रडयलां कोणें आमकां अन्याय केला कोणाचेर आमकां राग येता पळयतना तांचे खातीर आमी मागया ह्या मिसाच्या बलिदानांत आतां आमी जोडया दोळे आमी धांकया आमच्या पातकांची दूख आमी धरया त्या देवाच्या बेसावांक आमच्या पाताक एक ब्लॉक तें ब्लॉक काड देवा आनी ह्या मिसाचें फळ आमकां मेळचें बरें कर काळजांत तावन दूख धरतल्या बॉक्सान दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर पदवेदार देव आमची काकुळकर आमची पातकां बोगसो आनी आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावोंक प्रार्थुया भोव काकुळदार बापा आनी बऱ्या देवा दंडवण प्रार्थना दान धर्म आमच्या पातकांक फळादीक वकात म्हूण तुवें दाखयलाय आमी पातकी म्हूण आजकाल तेपणी वळखता पातकांच्या बाराकाल आमी चेडोवन आसांव तें पोळे आनी दयेन आमकां उबार
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. निर्गमान पुस्तकांतलें वाचप. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सरेस्पोर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेलो तो. म्हज्या शिवाय दुसरो देव तुका आसचे न्ही. मुर्ती वा कसलेच वस्तूचें रुपणें करिनाका, जावं तें वयर मळबार वा सकल्या पृथ्वीर वा धरणीर पंदल्या उदकांत आसल्या वस्तूचे. तुवें तांकां नमस्कार करचे न्ही वा ताची स्तुती करची न्ही, कित्याक हांव सरेस्पोर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव. म्हजो द्वेश करताल्यांच्या भुरग्यांचेर ताचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेसाशी करतलो. पूण म्हजो मोग करतेल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटेल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वास मोग दाखयतलो. सरेस्परां तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडलेल्यांक सरेस्पोर शिक्षा दिनासतना रावचो ना. साबाताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो बागेनपण सांबाळ. 7 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत, पूण 7वो दीस सरेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबात. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्ही. जावं तुज्या पुतान, जावं तुज्या धुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुज्या साकरणीन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजें सवें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सरेस्परान 7 दीस सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तांतो आसात सर रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो. त्या पासत सरेस्परान साबाताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सरेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या जिवीशी मरिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध फुट सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याच्या बैलेची वा ताच्या साकराची वा ताच्या साकरणीची वा ताच्या बैलाची वा तांच्या गडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूची आशा करिनाका. देवाचे उतर हें. शिकोण बोवरी जीवाची ती गटा. सोम्या तुझे लागी आसा पुत्रा सासनी जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो हुक्म स्पश्ट दोळ्यांचो उजवाड. सोम्या तुझे लागी आसा पुत्रा सासनी जिविताची. सर्वेस्पराची भेंबिरा बोपोवी सदांच बाळता ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पा ते सगळे
तुझे सोम्या तुझे लागी आसा पुत्रा सासरी जिविताची भांगारा प्रास आपूट भांगारा प्रास मोनाक दादोस कायेची मोवा प्रास पोळयेंतल्या मोवा प्रास चड गोडशे तुझे कायदे सोम्या तुझे लागी आसा पुत्रा सासरी जिविताची सोम्या तुझे लागी आसा पुत्रा सासरी जिविताची सा पावलान कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचा भाव भयणींनो वय जुदेव कुणा मागतात ग्रेक जानवाय सोदतात पूण आमी कुरसायल्ल्या क्रिस्ताक परगडता जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण तरी पूण देवान आपयल्ल्या जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तूस देवाची सकत आनी देवाची जानवाय कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाचे जानवे प्रास उत्तम आनी जें कितें देवाची अस्कतगाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बळा प्राश्ट बलिश्ट देवाचें उतर हें देवाचे ओळखार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया आज तुमची काळजां धारून करिनाका बघा सर्वेस्पराचो ताळो आयकता वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया तुमचे सभे असो सांजुआम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता जुदेवांची पास्क परब लागीं पावली जाल्ल्यान जेरुजालेमा सोडून गेलो देवळांत गोरवां बकरे पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले व्यापार करूंक आपआपल्या मांडार बसून आसले हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर दवडायलें वाटावगारांचें मांड ताणें ओमतें घालें आनी तांची नाणी शिंपडायली पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो काडा तें हांगात हांव म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करनाका तोवळ तुज्या घराचें उर्बें नांव लासता अधिकार कितें आसा म्हणून तुज्यान असर हें करूंक आमकां दाखोवंक जाता जेजून ताका जाप दिली हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो जुदेवांनी म्हळें कितें हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय पूण जेजू मेल्ल्यान तो जिवन तुटयले उपरांत ताच्या शिसां उडास आयलो तोळ पूत पेसकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत म्हणली देवाचें उतर हें तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तांत म्हज्या मोगाळ भाव भयणीने 2-3 मिनटां आयच्या वाचपाचेर आमकां एक नियाळ आयच्या वाचपान पळयता जेजूक राग आयलो यबा जेजूक राग येवन सो चिंतूंक जाता की जेजू मोवाळ दयाळ मोगाळ रोसाळ मा भांगारा म्हणसो जेजू राग येवन पुरा माड तांचे पुरो टेबलां ओमती घालीं कॉयन पुरो शिपडायले एक बरें चाबूक करून सकाळांकी टापा टापा करून तेणें मान गेलो
जेजूक राग आयलो. राग येवसो बरो गे पाड. राग बरो गे पाड. आतां कन्फ्युजन. पाड म्हणलो जाल्यार जेजू बरो कशें आयलो. बरो म्हणलो जाल्यार अरे आमी घरा झगडलें तें कशें प्रूव करचें म्हणून खात्रीशीर करतात. आमकां समान समजचें. रागान तो बरो राग आसा, पाड राग आसा. कंडिशनां 3. जर आमचो राग एका वायटा विरोध जाल्यार, एका बऱ्या उद्देशा खातीर जाल्यार तो राग बरो. विरोध वायट केलें थंय नितीन दिवंक आले पयशे ते मात न्ही. बायले जंतील तांचे चड पयशे काडून घेतले. बट तूं पयशां खातीर बिझनेस, देवाचें मंदीर बिझनेस केलें तें पळोवन राग आयलो जेजूक. राग येवी येतालो कित्याक उद्देश तांकां तिदोवणी दिवचो. वायटा विरोध, अन्याया विरोध राग आयलो. तो करेक्ट राग. केन्ना राग हें उतरता बरेपणा खातीर न्ही, तिदोवणी न्ही, तेन्ना तो बरो राग न्ही. आतां घराय भुरगें शिकना, केदाळे टी व्ही पळोवन आसा, केदाळे मोबायलार आसता. आवयक राग आयलो, चार पुरपुरली, बरें गे पाड. बरें थोडी कुमसारां सांगतात हांव भुरग्यां पुरपुरली, काल्या पुरपुरली, तें आयकनातलें. तुजें काम सांगचें. तुवें पुरपुरून आनी कोणें पुरपुरचें, सजारचें न्ही पुरपुरचें ना. सो पुरपुरचें इल्लें आनी गरजे तांकां सांगचें बरें, तें बऱ्या उद्देशाक. तेन्ना वायटा खातीर आमी सांगल्यार पाड जाता. वायटा खातीर म्हणजे दाखल्याक आतां एकल्यान एकलो बरें करता आनी तें पळोवन आमकां राग आयलो. राग येता, तो बरें करता आनी मोसोर जालो. आनी जर ताका आमी आडपाय दिलो आनी त्या खातीर राग आयलो आमकां, मिटिंगार रोडले उलयले आमी शिंत्राळ्यान, तें पाड. ओके. दुसरें राग कितलो गे म्हणून तें गरजेचें. रागान तें लिमीट आहा. राग आयलो म्हणून लागाडत काडचें. देवाळान ताणें मांडून ते घाले, पारवे दावडायले, खॉयन शिंपडायले, चाबूक काणगोन ताणें मारूंक गेलो, चाबूक विणलें आनी कया चाबूक विणलें ताणें आनी उपरांत ताणें ताच्या उतरां सांगलीं. पूण खंय मनी जेजून तांकां मारलें वा जेजून तांकां गाळी सवल्यो वा जेजून तांकां लागाड काडलें म्हण आसा ना. ताणें कंट्रोल आलो, ताच्या रागाचेर कंट्रोल आहा. कितलो तितलो तो बरो राग. केन्ना कंट्रोल चुकता तो राग गेलो. कांय आनी आबेला कान जालें, कांय ना की आबेलाचेर राग आयलो, ताणें जिवेशीत मारलो. तो राग पाड राग. कंट्रोल नातुल्लो, आनेकला हर्ट करचो, आनेकला दुखोवचो, गाळी शिराप दिवचो. तोरेबटी आवय और तोरेबटी एक भुरगें रडटलें म्हजे कडेन, फादर म्हाका आवयन गाळी दिलो. गाळी खालें म्हळें, तूं सत्यानाश जावन येता, शिराप दिलो म्हाका. पळय तें पाड. ताका दुखता. ताका बुधबाल सांगली वडनाले, तूं शिकनाय, तूं फेल जाताय म्हण ताका शिराप. लिमीट आसा, जे लिमिटान एक्सप्रेस केलो जाल्यार राग तो पाड न्ही. पूण लिमीट चुकलो जाल्यार पाड जाता. राग म्हणून भाव भयणी एका 5 मिटर जाग्या खातीर कितलें लागाडत काडटात. 5 जीव येतात तोरेबटी कुटुंबांतले. तो बरो की पाड? तो पाड. ताच्या बदलाक एक इल्लें ओके अशें म्हणून पंचायतकी करची, ती पाड न्ही. ओके कळ्ळें. आनी तिसरें साक्षूंचो राग. साक्षूंचो म्हूण सांगल्यार राग कितलो तें दवरताय म्हणलें गरजेचें. जेजून एक घडी मात तांकां बुदोवन तांकां तिदोवणी दिली, मागीर जालो तो राग. जेजून काही मनी राग कुर्सारी दवरले ना, जेजून बक्षिल्लें तांकां गाडये भितर. देवाचो राग 3 तकले जाल्यार ताचो मोग 1000 तकले पर्यंत. तसो राग म्हणजे थोड्या वेळाचो राग ओके गरजे. राग तसो साक्षूंचो राग न्ही. आमचे दरबडे राग आमी गरजेन येवटी भुरग्याक जोर केलें, फिनिश थंय जालें, मागीर मग गाण पळयचें. तो राग म्हणना. ताच्या बदलाक मोतीन दवरून कुसोन साक्षूंचें आंबळें तें पाड. तसो राग. देखून रागान ती लिमीट आहा. बरो आनी पाड राग ह्या 3 कंडिशनाचेर दवरया. देखून आमी बोगसूंची मनशां जायजे शिवाय फापसूंची आनी राग साक्षूंची मनशां न्ही. साक्षूंची आनी फापसूंची न्ही, बोगसूंची मनशां जायचे. जेजू बरी आमी जावन दी आनी जेजू बरी आमी दिसान दीस आमच्या जिवितांत आत्मीय जिवितांत वाडच्याक जायते कृपा. आमच्या कुटुंबांत तो राग बरो राग मात्र वापरच्याक देव आमकां आदार दिवन दी. आमेन. आमी उबे रावया, आमचो भावार्थ आमी उसारया. सत म्हणटात देवा बापा सर्गान प्रितमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता समिया जो पवित्र आत्म्यान गर्भेत संबोलो, अंकुआर मरयेंतान जल्मलो, पावस पयलीं ताणें कश्ट असले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेल्यान ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सरपदेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तान जिवाने मेल्यांची मुनसूब येतलो. सतमंताम पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांक सेकता पातकाचे भक्साने कुडी जीवनपण ससने जिवीत. आमेन. आमची मागणी सोम्या मुखार आमी आतां भक्तीपणान दवरया.
तो बरो देव आमकां आयकता म्हणल्यार फातयेन ताच्या लागीं मागया. बापा, पवी सभेच्या मुखेल्यांनी पवी सभेक तांचे शिकवणे आनी आदर्श मुखार नितळ सांबाळशें कर. देवाच्या राजाची बरी खबर आख्या संवसारांत विस्तारूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आडळतेची जबाबदारी घेतिल्ल्या सर राजकीय मुखेल्यांनी तांच्या वावरांत नितळ जायशें कर. संवसारी ग्रेस्तकायेक आनी अभिलाशेक तांणी लाभधन अशें मनशा जीव रक्षे तसले बरे कायदे आनी कानून रुपीत करूं तांकां तुज्या आत्म्याचे सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजेच्या सर पिडेस्तां आनी प्रायवंतांक तांचे पिडेन आनी अस्कतकायेन तुज्या पुता जेजूचो दैवीक अनुभव लाभशें कर. अशें तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. वायट सवयांक आनी सालीक लबदल्ल्या सर युवजनांक आनी लोकांक तूं राख. मनशाची कूड पवित्रत्म्याचें मंदीर म्हूण समजून ती नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेसा बोवारी हजर जाल्ल्या आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर. मनशा मौल्या राखूंक आनी कुडीच्या दुरुपयोगाक पयस रावून नितळ जिवीत जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणीर गरजो समी आमकां मागया. सरस्पर देवा, ही आमची जिणी ही आमची रितीर तुज्या हातीर समर्पण दिता. आमकां सगळ्यांक पळय, जर तुजे कडेन आमी मागना आनी कोणा कडेन आमी मागचें, जर तूं आमकां दिनाय आनी कोणें आमकां दिवचें. व्हडा पातयेन आमी मागलें तुज्या व्हडा काकुलटीन दयेन आमकां वेळा काळा सरीजान फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान त्या सर्व पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हणून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या अख्ख्या पयसभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्या सकाळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बराबर आमकां तुजें जिवें पवित्र मंदीर कर आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या नितळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुव्या, आमी ती सर्वेस्पराचे उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिनवासुव्या. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासो फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें,
तुजी करी भक्ती करूं आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवं ताचें काळी जळतालें. देखून ताणें तुका वडा कुशेन आपल्या मोरणाचें आनी पुनर्जीवनपणाचें संपूर्ण बलिदान वपून दिलें. अशी भेटलेली आपली स्कूड तुज्या महिमेचें म्हणून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सर्वेस्वराचे नावी येता ताका उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तुम पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं क्रिस्तू हो ह्या शिळेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळ्यां सुभागे सोम्यात वे म्हजे बद्रेवचे म्हाका फवणा पुंजत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. काय ना पुणे माका
तरणे तनासले कडे सोरो दिता म्हाका. जिविताच्या बापा, जेजून आमकां बसयलें तें ससनाचें जिवीत ह्या संस्कारांत तूं आमकां सदां दिताय. तर पवित्रांत आमचे भितर फुटलेली तुज्या दैवीक जिविताची झर नांवीन. मोगाळ भाव भयणीनो, आराधन करून सोम्याक आमी आमच्या मदें स्वागत करया, ताची स्तुती करया, दिमी घालया, गितां मारिफात ताका आमच्या मदें आपोवया. होगळाप तुका आणि स्तुती तुका ये जेजू क्रिस्ता या बो पवित्र मंदिरांत या बो पवित्र आल्तारीर आमचे खातीर आमकां मेळोवंक आयल्या. देवा पुता पवित्रिंदादीच्या दुसऱ्या जाणा अर्गां होगळाप आनी आराधन तुका. तूं आमचे मदें आसाय देखून आमी संतोश पावता. तूं आमचे सवे रावोंक आशिल्लोय, तूं आमच्या मोगार पडलोय. तुवें आमचे ते दाखयल्या त्या काकुळटी पासत
आमच्या मध्ये तूं आसाय देखून तुका आमी अर्गां दिता होगळाप दिता सुदी करता सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू सुदी तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या सोम्या जेजू बायल्या संवसारांत तुजे विना आमी सारच्या 100 वर्सांच्या की तुजे सांगात आमी करसूंची थोडी मिनटां आमकां चड मोगाची आनी चड फायद्याची बायल्या संवसारार आमी उलोवच्या हजार उतरां प्रास ह्या आल्तारी मुखार तुजे मुखार दिमी घालून आमी करता ते कंतार आनी स्तुतेची 4 उतरां ती चड फायद्याची चड मोगाची आनी तुका चड महिमा दिवची आनी आमच्या फायद्या पडची ही बाग तुवें आमकां फोव केला वंटांची सुती न्ही काळजांची सुती तूं आशेताय सोम्या देखून तुवें पळयत पुस्तकांत म्हणलें उतरां ही परजा आपल्या वंटा आनी म्हाका होगळाप दिता गरज ना तुका ती होगळाप म्हज्या आनी म्हज्या भाव भयणीच्या होगळाप मारिफात तुजी महिमा एक चुरी सडना त्या महिमे मारिफात त्या होगळाप मारिफात आमकां बरेंपण जाता देखून तोंडाची सैलापाची तोंडा उतराची महिमा न्ही अर्गाणी होगळाप न्ही बगार काळजांत अर्गाणी होगळाप दिवच्या ह्या भितरल्या बरेपणांतावन आध्यात्मीकपणांतावन येवच्या क्रिस्ताक तुका मेळोवंक आसच्या आशेतावन येवच्या जिणी बदलूंक भितरल्यान आमी बदलूंक आनी तुजो आशिर्वाद तुजो मोग सोदून त्या मुरी मागदलेना बरी येवच्या त्या काळजांतावन त्या वंटांतावन आयिल्ली स्तुती तुका जाय सोम्या आनी तसली स्तुती करचें भाग आनी ज्ञान तुवें आमकां दिलाय त्या देखून तुका अर्गां दिता सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू मोगाळा भाव भयणीनो हांगा आसा तो सोमी देवाचो पूत ज्या कोणाक आमी बायल्या संवसारार आमचो देव म्हूण परगडता तो देव हांगा आसा ह्या भोव पवित्र आल्तारेर ज्या देवा कडेन आमी दीस आनी रात आमच्या संवसारांनी आत्मी गरजां खातीर मागता तो देव हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडली ज्या मिसा वेळार आमी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय त्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा बापा महिमा म्हूण गायता गी तो सोमी होतो ह्या संवसारी देवण आयिल्लो पिडेस्तांक गूण केल्लो मेल्ल्यांक जीव केल्लो देवसार धांवडायल्लो बरेपण शिकयल्लो आनी जाका धर्न मारलो कुर्सार उमकळायलो आनी कुर्सा तावणी असल्या सगळ्यांक बगसून तसो आत्मो बापा कडेन ओपून दिवन तो परत जोड घेतलो जाचे विशयांत आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता जाचे मासन रगत आमी सेवता जाचे उतार आमी आयकता तो सोमी हो आमकां येदोळ राखून सांबाळिल्लो जल्मातान आज पर्यंत ल्हान आनी व्हड अजापांक केल्लो हो तो सोमी ह्या ल्हानशा उंड्या रुपार आमचे मदें आसा कित्याक तो आमचे मदें रावोंक आशेता ताणें म्हणलें उतरां हांव तुमचे सोमें आसतलो भियेनाकात संवसाराच्या आखेर पर्यंत आसतलो कसलय कश्ट येवं दी कसलय असमाधान आसूं दी कोणी तुमकां विरोध रावूं दी पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तो सोमी आमच्या पक्षान आसा तर आमकां विरोध रावतलो कोण अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आमच्या खातीर ताच्या रक्ताच्या थेंब्यांतलो थेंब पर्यंत दिल्लो बोगणांची मुळां पर्यंत आमकां उस्तून दिल्लो ताच्या मोगाची बोगणां कळयल्लो लाजराच्या फोंडा कडेन आनी जेरुसलेमाचे गत पळोवन दूख आंगोळून रडलो सोमी वो बोगणांचो सोमी ह्या बोगणांच्या सोम्या मुखार 5000 लोकांक पळोवन तांची बूक पळोवन तो बिरमोत पावलो सोमी गवळीनांतल्या हिंडा बरी ते शिंपडले देखून मोन करगल्लो आनी बिरमोतीन भोवरलो सोमी वो ह्या सोमयाच्या पांयां तळी आसचें बाग आमकां फावो केला कीर्तन 28-27 म्हणटा सर्वेस्पर लागीं हांव एक उपकार मागता एकच उपकार मागता खंयचो तो सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूंक म्हाका फावो केल्यार पुरो कितल्या अपुरब्याची उतरां मोगळ भावा भयणीनो कितल्या अपुरब्याची उतरां आज आमचें मागणें तेंच जावं दे सोम्या तुवें आमकां हाडलां मरता पर्यंत आनी मेल्या उपरांत तुज्या सेवेंत आसच्या तुज्या मंदिरांत आसच्या तुजी सोबाय सागच्या कश्ट कितले येवं दीत पूण काळजांत आमकां तुका आमी जागोवन सांबाळच्या
आनी ती बदलावन आमच्या जिवितांत येवच्या तूं आमकां फावो कर म्हणून अर्गां तुका सोमिया जेजू ओगलाप तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया जेजू आराधन तुका सोमिया जेजू मोगाळ भाऊ बीण आमी सगळीं बसया ह्या सोम्याक स्तुती फावो ह्या सोम्याक आराधन फावो जर ह्या सोम्याक आमी स्तुती करना आनी कोणाक आमी स्तुती करची जर ह्या सोम्याची महिमा सोदिना आनी कोणाची महिमा आमी सोदची आमच्या नांवा खातीर न्ही मगार तुज्या नांवा खातीर तुज्या महिमे खातीर सोम्या आमी गीत गावया आमचे सगळे काळजांतली बोगना उपकाराटोचो दीस आज काळजांत हांव तूं उपकाराटोवया तोंडाचो सैलाप न्ही काळजाची बोगना ताका समर्पवया सगळे आमी ताळयो पेटोवन सोम्याची स्तुती करया सगळे संतोशान उतरां हांगा आसात तुमी उतरां पळया बरेंकर स्तुती करून आमी प्रयत्न करया स्तुती करूया देवा बापाची स्तुती करूया स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया देवा बापाची स्तुती करूया महिमा देव्या आम्ही महिमा देव्या देवा बापाक आम्ही महिमा देव्या महिमा देऊया आम्ही महिमा देऊया देवा बापाक आम्ही महिमा देऊया हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, देवा बापाची स्तुती करूया. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, देवा बापाची स्तुती करूया. महिमा देव्या, आम्ही महिमा देव्या, देवा बापाक आम्ही महिमा देव्या. महिमा देऊया, आम्ही महिमा देव्या, देवा बापाक आम्ही महिमा देव्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, येशू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, येशू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. संगी मेळया, आम्ही गीता गावया, येशू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. संगी मेळया, आम्ही गीता गावया, येशू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, येशू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, येशू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. संगी मेळया, आम्ही गीता गावया, येशू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. संगी मेळया, आम्ही गीता गावया, येशू ख्रिस्ताची स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्याला आम्ही स्तुती करूया. आमच्या जीविताचा दाता आमका सदांच खूप माफ करतो. हरी एका गरजेचा उदारपणी पावस त्या पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया. स्तुती करूया, आम्ही स्तुती करूया, पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया. लागी सरिया, ताका स्वागत करूया, पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया.
लागी सरुया ताका स्वागत करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया हालेलुया 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 स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया स्तुती करूया आम्ही स्तुती करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया लागी सरिया ताका स्वागत करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया लागी सरिया ताका स्वागत करूया पवित्र आत्म्याची स्तुती करूया हालेलुया 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 मगळ भाव भयणीनो 3 दिसांचे रेतीरेंत आज सोम्याक अर्गां दिवन सो वेळ फाल्यां आमी आमच्या पातकांचे बॉक्सांनी माग आनी परवां आमच्या गरजां खातीर मागचे ह्या 3 स्टेप बाय स्टेप येता आसतना पयल्यान सोम्याची स्तुती आनी उपरांत ब्लॉक काडचे आनी उपरांत देवाचे आशिर्वाद आमचेर दिवचे कीर्तन 147 उतरां पळया सर्वेस्पराची स्तुती करा आमच्या देवा कीर्तन गावचें कितलें बरें आनी ताची स्तुती करचें कितलें सोबीत कितलें अपुरबायेचें कीर्तन 146 म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर म्हज्या देवाक हांव गितां गायतलो फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरनाकात मनशांचेर पातयेवन रावनाकात कित्याक सोडवण करूंक ते सकाळान त्या देवाचेर विश्वास दवरा ताची स्तुती करा जिवीत भर निमाणे पर्यंत मगाळ भाऊ भयणी आमची आशा जाय आमचें मरण केदाळ आमकां कळीत ना पूण मोरच्या वेळार एक जेजू मरी झुजे म्हणून मरण पावचें तसलें भाग आमकां सकाळां फावो जालें जाल्यार तितलें ज्ञान आमकां त्या मरणा वेळार आमच्या जिबेंतल्यान आमच्या काळजांत ताची स्तुती करणं हो संवसार सोडणं सर्गाक वेचें भाग आमकां फावो केल्लें जाल्यार ताच्या वर्दी आत्मी बेसांव दुसरें खंयचें जाय आज देवाची स्तुती करया ताणें जिवितांत केल्या भरल्या बरेपणा खातीर मस्त बडी आमकां कळीता ताणें बरें केलां म्हणून थोडें आमकां तें बऱ्याक पडलां म्हूण तो गोत्तू ना आमी चिंतले जावं बरो आमकां कश्ट आयले ह्या वायटाक पडले म्हणून ना कश्ट खंयचे वायटाक पडनात रोमाकारा बरलें पत्र 8 अध्याय 21 वळ म्हणटा सगळें जाच्या भक्तांक देव सगळें बऱ्याक पडचें बरी करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सगळें बऱ्या पडचें बरी करता कश्ट येवं दी नश्ट येवं दी खालें आसूं दी देव आमच्या बऱ्या पडचें बरी करता ताचेर पातयल्या जुजेच्या जिवितांत पोरण्या सोलान कितें जालें पळया कितले कश्ट आयले ताका विकलो ताच्या भावांनी ताका बांयंत घालो फुतीबाराच्या बायलेन ताचे कडेन संबंद धरून चिंतलें ताचें नांव पाड केलें जैलाक पडलो पूण देवाचेर तो पातयलो देवान सोण घालूं ना ताका सगळे इजिप्ताचो मुखेली नेमलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजूच्या जिवितांत कितें जालें पळया कश्ट आयले तो कुर्सार मरतना सगळ्यांनी चिंतलें हर्दी बडोवन घरा गेले म्हणटा पवित्र पुस्तक जोन म्हणजे लोक हर्दी बडोवन घरा गेले तांणी चिंतलें जालें 30 वर्सांच्या तरणाट्याक अशें बरें जालें मुग्धोलें ताचें म्हणून संपलें म्हणून पूण संपलें गी ना तें आराम जालें तो ताच्या देवाचेर पातयेलो ताचें मरण सयत ताच्या पाडाक पडोना बगार आमच्या सगळ्यांच्या बऱ्या पडलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड व्हडली अजाप आमी लेख करता गूण जालें कॅन्सर गूण जालें तें जालें हें जालें आमचो देव करता मेल्ल्यांक जीव केल्लो पिडेस्तांक गूण केल्लो देवसार दावडायलो सोमी आजुनी गूण करता कित्याक तो जीव आसा तो मरोना जिवाल्या मनशा मुखार मात आमी दिमी मारता मेल्ल्या मनशा मुखार न्हय आज आमी त्या सोम्या मुखार दिमी मारता ताचें आराधन करता जाल्यार तो जीव आसा म्हणत आनी आमी पाती येता तें आनी आजुनी सोमी आमकां गूण करता बरें करता पूण आमी व्हडली अजापां मात लेखा धरची न्ही
ल्हानशें बरेपण कितलें आमच्या जिवितांत केलां. त्या कोरोना टायमार सगळ्यांक आमकां राखून सांबाळला. आज आमकां वाटेर येताना राखून सांबाळला. खंयच्या घडये कितेंय जावयेत, आमी बसले कडेन आमचो उस्वास सांबाळला सोम्यान. आज हांगेवचे भाग आमकां फावो केला. आमच्या कश्टां नश्टांनी जाल्यार आमची दुकां देवलां जाल्यार नित्तान आमची कितलींशीं दुकां आमच्या हुशार पडून ती जिरोवन गेलां जाल्यारय सोम्यान आमचो हात सोडूं ना. कोण तो हांगा आसलो म्हजो भाव आनी भयणी मदलो एकलो सोम्यान म्हाका सांबाळूं ना म्हणून उबें रावन सांगीत हांव चिंतिना. पूण तुमकां हांवें अवकाश दिलो जाल्यार खंडीत जावन सोम्यान म्हाका सांबाळला. आज हांव हांगा आसां जाल्यार म्हज्या सोम्याच्या नांवान म्हणून सांगून एक दोळ्यांत दुकां देंवन तुमी सांगची 100 जाणां म्हणी थोडी म्हणी तुमी आसतात. कितें म्हणटात? खंडीत जावन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मगळ भाऊ भयणीनो, सोमी सगळें बऱ्या पडचें बरें करता. बऱ्या देवातान वायट येवंक चान्सच ना. देखून आमच्या जिवितांत कितें घडलां आनी घडटा तें सगळें देवाच्या कुशा प्रमाणे जावचें, आमच्या बऱ्या जावचें. आमी ताचे कडेन मागा जाय, संतोश भरीत कुशालायन आसा जाय आनी सोम्याक सगळें समर्पण दी जाय. ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर एक घडी उडास काडया आमी. आमच्या भुरग्यांक तें जाल्लें बरेंपण, आमच्या लग्ना जोड्या तें जाल्लें बरेंपण, आमच्या तरणाट्या तें जाल्लें बरेंपण. आमी मस्तुबटी आमकां मागून मेळनातलें वा मागलें लेट जावन दिल्लें आमी लॅक धरता. पूण आमकां मस्तुबटी मागणांतलें कितलेशें मेळ्ळां आमी देवा कर्गान दिलां गी. मागणांतल्यो कितल्योश्यो संगती देवान आमकां दिल्या आमी लॅक धरल्यात गी. कितले अणउपकारी जाले आमी मस्तुबटी. त्या देवाक आज उपकार बावडूंक जाय. हर एक आज सुवास काडटा जाल्यार तासो आमच्या भुरग्यांक आमच्या आवयच्या गर्भांत आज पर्यंत ताणें सांबाळला. आमचो दादलो भायर कामाक येता, तो फाटींग घरा येचे जाल्यार त्या सोम्यान हात धरून सांबाळला. आमच्या घराच्यो स्त्रियो कितलेशा फाटी दांटून पडतात, कितलेशे फाटी गॅस ऑन करतात आनी कितेंय जावन बस जावन कितेंय जावयेत, पूण आमकां देवान राखून सांबाळला. हर एकल्याक राखून सांबाळला. आमच्या भुरग्यांक एक आवय, भुरग्यांक एक बापूय आसचे बरी आनी आवय बापाय भुरगीं आसचे बरी सांबाळला. कुटुंबान संतोष सांबाळला. भायर भितर वेतान आमकां सांबाळना. आचाकी व्हरतें दुसरें खंयचें जाय. व्हडली अजाप कोणाक? देव आमचे सवे आसा जाल्यार ताच्या व्हडलें अजाप खंयचें जाय मोगाळ भाव भयणीनो. कित्याक देव आमचे सवे आसा जाल्यार कोणूच आमकां विरोध नाही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमकां बरी पवित्र सभा, आमकां बरें याजक धार्मिकां दिल्ले पासून, आमकां इतलें शिकाप आनी इतलें बरें दिल्ले पासून, जेवंक खावंक दिल्ले पासून. कितलेशे जाणांक जेवंक खावना पूण आमकां देवान फावो केलां तें. बरीं भुरगीं आमकां दिल्ले पासून, बरी आवय बापूय दिल्ले पासून सगळें आमी सोम्याच्या पांयान तळी दवरया. आमी दिमी घालया, थोडो वेळ दिमी घालया. आमी त्या सोम्याक आमी दिमी मारून अर्गां दी जाय. कशें आमी आतां दुंप दवरलो आनी त्या दुंपाचो परमळ आनी दुंप हांव दुंपयतना वयर सोडलो गी, तशें आमची अर्गां सोम्याक सोडा जाय. आमी घट्ट ताळ्यान सोम्याक अर्गां दी जाय. कित्याक सिराकाच्या पुस्तकांत म्हणटा जीव आसलो व्यक्ती सोम्याक अर्गां दिता. सोम्याक आमी स्तुती करूंक जाय आनी सोम्याक आमी अर्गां कितलें दिता तितलें बरें जाता. पावल आनी सिलास बंदेंत आसले, धर्मताचें कृत्या पुस्तक म्हणटा. पावल आनी सिलास बंदेंत आसले, ते देवा पुरपुरवणाक. आमकां कित्याक बंदेंत पडोवंक सोडलें म्हणून देवा पुरपुरवणाक बदला पवित्र पुस्तक क्लियरली सांगता. तांणी बंदेंत आसतना देवाची स्तुती केली आनी तेन्ना तांच्या बांदलेले सांकलींचे कोडे पुरो सुटले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आंज बडवे देवान तांकां वाट व्हरून गेले आनी जैल्यार सयत अजाप पावलो. हें कशें घडलें अजाप म्हणून भुंयकां बरी जालें आनी पाऊल आनी सिलास बंदेंत भायर सलतस रावले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कोणे त्यो सांकली तुटयलो आनी केदारार तुटयलो, त्या सोम्यान तुटयलो. तांणी सोम्याक अर्गां दिता आसतना तुटयलो. देखून आमी घट्ट ताळ्यान अर्गां दिव्या सोम्याक, ताची स्तुती करया आमी. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, जायतो आमकां सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. आमच्या बऱ्या कुटुंबा खातीर अर्गां तुका सोम्या, म्हण अर्गां तुका सोम्या आमच्या बऱ्या कुटुंबा खातीर, आमच्या जिवितांत केला सर बरेपणा पासून, आमकां दिल्या भावार्था पासून, आमच्या बऱ्या भलायके पासून, आमच्या मोगाच्या मनशां पासून, आमच्या पिडे शिडे मुखांत तुवें आमकां तुजी वाट दाखयलाय देखून, आमच्या कश्टा मुखांत तुवें आमकां लागीं हाडलाय देखून, आमच्या जिवीत येदोळपर राखून सांबाळलाय देखून. सोम्या जेजू ल्हान व्हड रितीन केल्ले सर उपकार आमी तुज्या पांयां तळी दवरता, आमचें समर्पण करता. आज एक उपकार आमी मागता. सोम्या आमची अर्गां आनी स्तुती काण घे. आमी तोंडाच्या सैलापान दिवन ना,
तोंडाच्या उतरांचो होगळाप न्ही बगार काळजांत हांव तो होगळाप दिता हांव जर आमकां अवकाश आसलो जाल्यार आमी आमच्या काळीज तुज्या पांय तळी भेटोवंक सोदता जाल्यार बाग आमकां फावो असलें जाल्यार सोम्या जेजू हें आमची अर्गां सोती तुका आनगे तूं जेरुजलेमा जैतेवन प्रवेश जाताना सगळ्यांनी होजाण आमन भोव मारली सोम्याक महिमान भोव मारली आनी तेन्ना पुरपुरलेल्यांक त्या फारिजेव शास्त्रांत तुवें म्हणली उतरां आज जर वो लोक म्हाका स्तुती करिना तर ते फातोर सयत स्तुती करतले फातोर स्तुती करतले प्रेज द लॉर्ड सगळे प्रतवे सोवे आमी स्तुती करूंक जाय आज मात न्ही केदाळे त्या पवित्र आत्म्याचे देणे आमचेर मागया केदाळे सोम्याक उपकारी मनोभावाचे जावचे बसत आनी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू वरवीं त्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत त्या बापाक महिमा आमी दिवचे बाग मोरता म्हणसर आमकां फावो करचे बसत त्या पवित्र आत्म्याचे देणे आमी मागया उदार काळीज आमच्या जिवितांत मागया जीवित दिवचे ससनाक वाळूची जर उजवंदार आणि बुद्धीनार उजवंदार आणि बुद्धीनार सगळ्यांस तूं सलय तूं जीवित दिवचे ससनाक वाळूची जर उजवंदार आणि बुद्धीनार सगळेच तूं सलय तूं जीवित दिवचे उदार ससनाक वाळूची जर उजवंदार आणि बुद्धीनार सगळेच तूं सलय येवकार पवित्र तुका आमचे मोदे तुझ्या सत्तेन आमकां भर तुजे सक्तेन आमकां भर राव तूं आमचे सोवे येवकार पवित्र येवकार पवित्र तुका आमचे मोदे तुजे सक्तेन आमकां भर राव तूं आमचे सोवे तूं जीवित दिवचे उदार ससनाक वाळूची जर उजवंदार आणि बुद्धीनार सगळेच तूं सलय तूं जीवित दिवचे उदार ससनाक वाळूची जर उजवंदार आणि बुद्धीनार सगळेच तूं सलय येवकार पवित्र तुका आमचे काळजां नितळ कर तूं आमकां बापाक बघूंक सस्ता बापाक बघूंक येवकार पवित्र येवकार पवित्र तुका आमच्या काळजां तुका आमच्या काळजां नितळ कर तूं आमकां नितळ कर तूं आमकां बापाक बघूंक सस्ता बापाक बघूंक सस्ता मोगळ भाव भयणीनो हे आराधन आमी आखेर करच्या पयलें कीर्तन 121 आमच्या काळजांत कोसोवया
आज मात नाही केदाळे आमी वासीचे जाल्ले काळजांतान उसारी जाले कीर्तन हे किर्तनकार म्हणटा आनी त्यात बोगण्याने आमी मागया पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परतावन येता म्हजो आदार कित्याक ताणेर असला सर्गाणी संवसार तो तुजे पांय निसरोवन दिवं सोना जो तुका राखता तो देव बिलकुल निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना तो बिलकुल जेमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाधा करचो ना आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवं सोडा सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव सांबाळटलो तूं भायर भितर वेताना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ अर्गां तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया असली आपुरबायाची बसवणी दिल्या सुमयाक ह्या निमाणे आराधनाच्या वेळार ह्या दुंपा मारी फात आमची मागणी आमचें आराधन तुका भेटोवया येदा व्हडा सक्रमेंत म्हळ्यार गीत गावन आमच्या काळजांत तावन सोम्याक घे म्हजी स्तुती सोम्याक घे म्हजें आराधन तुका एकल्याक मात्र म्हजो निमाण उस्वास पर्यंत स्तुती आनी आराधन करतलो हांव विश्वासी रावतलो म्हणून त्या सोम्याक आमची भेटवणी कर आमी गावया येदा व्हडा सक्रमेंत म्हळ्यार गीत देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुज्या कश्टान सोडास तुवें आमकां सोडला तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन तूं फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन तकले भगवान आमेन